कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेचेर आशिल्ल्या जोडा तालुक्यातल्या बोंडेली या गावाशेजारच्या जंगलात काळ मांजर हिची शिकार करून त्याची मटण करत असताना कर्नाटकाच्या वन विभागान धाड टाकून एक प्रकरणाचो पर्दाफाश केलो आसात. या प्रकरणात तेंच्यांनी काळ मांजर 4 किलो मटण तसेच शस्त्र साठो जप्त केलो आसा. तसेच स्थानिक लोकां बरोबर शिकारी केल्लो गोवा वास्को हांगासरलो संशयीत जयेंद्र गावडे हेका वन विभागान अटक केल्ली आसात. तसेच स्थानिक जे तेजे साथीदार आसात ते फरार जाल्ले आसात. तेंचो शोध सध्या वन विभाग घेत आसात. या घटनेची गुप्त माहिती ह्या वन विभागाक मेळ्ळी, त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसात. कारवाई नंतर फॉरेन्सिक टिमीन घटनास्थळाचेर येवन त्या संदर्भातील जे पुरावे आसात ते पुरावे शोधलेले आसात आणि फरार जाल्ले जे स्थानिक शिकारी आसात तेंचो शोध सध्या वन विभाग घेत आसा.